सगळीं आमी जेजूचेर आमचे दोळे लावन दिमयेर उबी रावन पूर्ण सश्टांगी पडून ताका आमी नमस्कार करुया. जाता तितली प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना वच जेजू आमचो सोडवणदार आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत जियेता ताका आमी आजीर जावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी भरोन येता आनी प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें बरें आनी वायट ताचेर आमी दवरता आनी तो आमकां आपले सारको अदीक आनी अदीक नितळ निर्मळ करून आमचें जिवीत परिपूर्ण करतलो. जेजू तुका आमी पळोवंक ना पूण ये तरी ये परी आमी तुका पळयता. प्रत्येक सुस्कारांत तुजे दोळे लावन आमी तुका स्विकारता. आनी जितली आमी तुका पळयता आनी तुका एकवटून रावता तितल्यो सगळो आमचो भितरलो मेळ आसा तितलोय वयर
येवंक लागता. तितलोय आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता. जावं आमची चिंतनां, जावं आमची भावना, जावं आमची आठवणी, जावं आमचो मनोभव, एटिट्यूड, सगळीं आमची इंतेसां आमच्या चिंतनांक आनी भावनांक लागून, आमचे चालीक लागून आमचे कुडीक आमी मार दिल्लो आसा. चड करून जें बरें न्ही पळय तें आनी ताचो परिणाम आमचे कुडींत जाता. पूण कुडीकूच न्हय, आमच्या मनाक आनी भावनाकूय जाता. आनी ओत्मीकपणान आमी घट जावचे आसतना दुर्बळ जाता आनी अशक्त जावंक लागता. पूण ह्या वेळार जेजू तुजेरूच दोळे लावन तुजी घोटाय आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यांत, सांद्यांनी वाडोंक लागलेली आसा. जंयसर आमकां पेखोवणी जाय, थंयसर प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी त्या भागांत घेवन थंयसर सगळें बरें ना पळय तें ताचें स्वाधीन करीत रावया. भावार्थांत आमी जें मागता तें आमकां मेळ्ळें म्हणून समजून ताका दिनवासीत रावया. कोलोस्करांक बरयले चिटी वेल्यान हें वाचप हांव घेता. भाव भयणीनो, ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूं. कित्याक मोग संपूर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलोवं. ही शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यांत. सदांच दिनवाशी रावात. तुमी कितेंय म्हणटात आनी कोत्तात तितलेंय सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात.
तुमी कोत्तात तितलें सगल्या काळजान करात. तें मनशांक न्हय पूण सुम्यांक केल्ले बरी. आपले पोरचेक दवरलां तें दायज तुमची मजुरी कशी सोमी तुमकां दितलो म्हूण उगडास दवरात. खरेंच म्हणल्यार तुमी चाकरी कोत्तात ती क्रिस्ता दोनयांची. वै जेजू, जितली आमी तुका पळोवन प्रत्येक सुस्कारान एकवटोन रावन सगळे आमचे भितर आहा तितलें तुजें स्वाधीन करून तुजी शांती, तुजो आनंद, तुजी भलायकी, तुजें पवित्रपण आमी अणभवूंक लागल्या. ह्या फुडें तुजेच पासत, तुजेच बरोबर, तुजेच सवें हांव जियेतली. जें उलयतां, जें करतां, सगळें तुजेच स्वाधीन, तुजे पासत, तुजे बरोबर कोत्तलो, कोत्तेली. पूण हातून फकत देवा बापाक दिनवासूंक, कित्याक जेजू तुजे वरवीं हें बाग आमकां मेळ्ळेलें आसा. तुजे उदेशी आमी बापायचीं भुरगीं जालेलीं आसा आनी ताची येवजणे प्रमाणे तुका एकवटोन आमी जियोंक लागल्या. हें सगळें आमचें सवें वाडत वचुनी. आतां आमकां उगडास येता आमच्या घरच्यांचो, जांचे पासत आमी मागणी उबारता, तांचे पासत विनंती करता. आमच्यान दुसऱ्यांक बदलूंक जायना, पूण तुजें सवें तांकां धरून आमचो मनोभव, एटिट्यूड तांचे सरशी तुजो जावं दी. तूं जसो मोयपासी, दयाळ, करुणायेचो, तेच भाशेन तूं म्हजें सवें अदीक वाडटाय, जियेताय म्हणटच तसली भावना, तसली चिंतना, तसल्यो कोरण्यो म्हजें सवें घडोवन दी. येराय पासत हांव मागतां. जाणी मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय हांव तुजे सरशी उबारतां
सायबा तूं तांकां स्पर्श कर आनी तूंच तांकां पेकोवणी दी, तांचे प्रश्न सुटावे कर आनी तांकां उर्बेवंत करून ह्या संवसारांत तुजेच नमुने तांकां कर. पातकी बेस सोडून पवित्रपण पत्करूंक आमचे सगळेच जिवितांत तुका आमी समर्पिलेले आसा आनी ओदीकूय समर्पिता. Tankar sorginco uno diloi. Soglia swadaco unoto. Pratuya Deva एका अजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा.
Page number 4, A9. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी देवाक दिनवाशीत ह्या मिसान वांटो घेता कित्याक ताणें आमकां एक अणभव दिलोलो आसा ताचे बरोबर वेळ सारल्या उपरांत आमचे भितरलें अंतस्करण ताणें नितळ निर्मळ केलेलें आसा आनी ताचो परिणाम आमचे जालोलो आसा तर ह्या दिनवासनेच्या बेसांत आयज आमी हे मीस भेटयतना आमी भाग्योत मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे याज्ञीक आनी रक्त साक्षी हाचें फेस्त संभ्रमता एक आमी जाणो जावंक जाय तो सायबीण मायेचो खरो मोग करी ताका लागून तें नांव ताणें घेतलेलें आसा मारिया म्हूण ताणें आपुणूच न्हय पूण दुसऱ्यांकूय सायबीण मायेचो मोग वाडोवंक एक संस्था स्टार्ट केली एक पेपर पुरान स्टार्ट केलें म्हणटच हे वरी तिच्या आसऱ्या खाल सगळ्या जाणांक देवाचें उतर परगटूंक ताणें हें सगळें रचून घेतलें पूण देवान ताका मदत केली तो पोलंडचो ताचो पाय जर्मन ऑरिजिनाचो म्हणजे आनी माय पोलिश आसलेली म्हणटच तो थंयसर वावुरतना ताणें एक मोठ स्टार्ट केलें पाद्री जाल्या उपरांत आनी तें मोठ खूब म्हणून हितून वावर कोत्ताले हो सगळो देवाचो वावर फुडें व्हरपाक मागीर तो जपानाक गेलो आनी थंयचोच ताणें हेच भाशेन सायबीण मांयची ओळख तांकां दिली थंयसरूय मोठां स्टार्ट केली आनी अशें म्हणटात की तो इंडियेकूय आयलो पूण ह्या मोठ आतां ना पूण तो इंडियेकूय येवन पोत्तून गेलो पोत्तून गेल्या उपरांत थंयसर वर्ल्ड वॉर 2 म्हणजे तें स्टार्ट जाल्लें झूज स्टार्ट जाल्लें ताणें खूब जुदेव लोकांक मदत केल्ली त्या मोठान ताणें तांकां आसरो दिलो आनी हाका लागून ताका जर्मन गॅस्टापो म्हणटा पळय ताणें प्रिजावान घालो आनी थंयसर कितें जालें थंयसर एकलो प्रिजनर आसलो पळय कैदी आसलेलो तो भायर सरून गेलो आनी तांची परंपरा अशी आसलेली कोण असो वचत जाल्यार 10 जाणांक ते निवडटाले आनी भितर एक बोणकोणीत घालताले उपाशी ताका मारतालेत 10 जाणांक हे भाशेन निवडलेले आनी तांतलो एकल्यान अशी एक वेल मारली सायबा हांव कितें म्हणून कोत्तलो म्हजी बायल भुरगीं कितें म्हणून कोत्तलीं 9 भुरगीं आसलेलीं ताका तेन्ना फादर मॅक्सिमिलियनान फुडें येवन म्हणलें ताका सोडात म्हाका दवरात आनी ताका भितर घालो भितर घाल्या उपरांत तो मागण्यान दिमयेर सगळो आसतालो बाकीचे सगळे मेले पूण तो एकलोच उरलो दिमयेर मागणें करीत आसलो सगळ्या जाणांक गोठाय दितालो तो पूण ते सारके कांयच उदक ना जेवण ना हे भाशेन ते मरोन गेले ताका मागीर ताणें एक इंजेक्शन दिवन ताका मारलो पूण ताचो पळय ते रूम आसलेले सारकें पोरजोळीत जातालें ताका मागीर लासलो ताणें आनी हे भाशेन ताचो म्हणना हितून ताका काबार केलो पूण तो
सांत जाल्लो आसा. ताचे उद्देशी खूब मिलाग्री जाल्ल्यो आसात आनी जायत आसात. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, कितल्या सांतांचे आमी देवस्थान दवरलेलें आसा न्हय, पूण आमी तांचे सारकी उदीक जावच्याक तांचेच कडेन विनंती करुया. मॅक्सिमिलियन कोलवे कडेन सायबीण मांयचो मोग आमचे सगळें उदीक वाडोवच्याक आनी हो मोग दुसऱ्यांकूय दिवच्याक. तर ह्या वेळार आमी तर भावार्थान, बोरवाशान आनी मोगान जेजूच्या जिवंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपोदितार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. मागुया. देवा आमच्या बापा, भाग्योंत मॅक्सिमिलियन मारियाक, तुज्या यादनिकाक आनी रक्त साक्षाक निश्कलंक आंकवार मारयेच्या मोगान तुवें भरलोय आनी ताचें काळीज तुवें पेल्याच्या मोगान आनी मनशांक जिखून घेवंक उर्बेन पेटयलें. आमकांय तुज्या मोहिमे खातीर मेहनतीन मनशांची चाकरी करूंक आनी अशें मरो पर्यान तुज्या पुता जेजू सारकी जावंक ताचे विनोवणेन फाव कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. एजिखेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर देव अशें सांगता, जेरुसाल्या, तुका फावो त्या पोरमोणे हांव तुका लेखतलों. केल्लो करार पर्यान मोडून तुज्या सोपुताची तुवें बेपर्वा केली, तरूय तुज्या तोरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्लो त्या कराराचो हांव उगडास करतलों आनी सासणाक तोखता तसलो करार हांव तुजे कडेन स्थापतलों. आनी तुजे कडेन केल्ल्या करारांत ना तें हांव करतलों तेन्ना मुणगे तुज्या व्हडांक आनी ल्हाना भयणीक काडून तांकां तुज्यो धुवो करतलो तेन्ना तूं तुजे वतीन तुज्या आदल्या कर्तुबांचो उगडास करतली आनी तुका लॉस भोगतली. तुजे कडेन हांव नव्यान करार करतलों आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तूं वळखतली. म्हणटूच उगडास करून लॉस दवर आनी तुजे लोजेन आनी केन्नाच तुजें तोंड उगडी नाकाय, कित्याक तुवें केलाय तितलें हांवें तुका भोगशिलां. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब जावं दी. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सगळीं म्हणुया. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. खरेंच देव म्हजो तारूक, हांव पातयेवन रावतां म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायतां, तोच म्हजो सोडवणणार. सोडवणीच्या जोरींतलें संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पराक दिनवासात, व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां. शेकांशेक प्रितुमेचेर तीं कळयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यानो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. उद्गार.
Sorves porok soy, sorves porok soy, sorves porok soy soy. Sorves porok soy, sorves porok soy, sorves porok soy soy. मनशाचें उतर कशें न्हय बगर देवाचें उतर कशें देवाचो निरोप मानून घेयात. Sorves porok soy, sorves porok soy, sorves porok soy soy. Sorves porok soy, sorves porok soy, sorves porok soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक ताणें विचारलें. कसल्याय कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता. ताणें असो जबाब दिलो. तोर ओरोंबाक थावन रोसनारान तांकां दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हणलें ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतणीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना. म्हणटच तीं आतां दोगां न्हय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. ताणें ताका विचारलें तो लग्न मोडपाचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली. तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोइजेसान तुमच्या पोतणीक सोडूंक दिवंक तुमकां रोजा दिली. पूण ओरोंबाक थावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगता कोणूय आपले पोतणीक आपणाक अविस्वासी जाल्या म्हूण न्हय पूण दुसऱ्या कसल्या कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसऱ्या कडेन लग्न जायत तो पोदवार करता. शिश्यांनी ताका विचारलें बायले थावन घोवाची गोट अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली. हें उतर मानून घेवंक सगळ्यांच्यान जायना. बगर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयचे कुसव्यांत थावन इजडे जल्मल्ले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात आनी सर्गीच्या राज्याक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता ताणें हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीन भावनो आमी पयले वाचपान आयकलां कशे भाशेन देव आपलो खोरार विस्वाशीपणी सांबाळटा. कित्याक तो देव जावन आसा. मनशां ताणें आमकां स्वतंत्रपण दिलेलें आसा निवडच्याक देवाचे हुकुमा प्रमाणे जिवंक वो आमकां जाय पळय तशें. म्हणटच आमी इज्रायलाच्या जिवितांतल्यान पळयता ही पोरजां कशे भशेन वागता पळय ती. तांकां मागीर वाज येता बेजार जातात आनी तेन्ना ती आपणाक जाय पळय तशें करूंक लागतात आनी आपलें जिवितूच भोश्टायतात. सगळीं इबाड करून उडयतात आनी इबाड केलें की ना मागीर तांच्यान परतून सारकें थाऱ्यार येवंक जायना. कित्याक पातोक तांकां आपल्या चोपक्यान दवरता आनी तोडफोडून मारून उडोवंक सोदता. पूण देव आमी आयकलां कशे भशेन तांकां वाचूंक वेता, तांकां बक्षिता आनी तांकां पोत्तून हाडटा. पोत्तून तांकां आदले भाशेन जिवंक
तो ताका नवी करून दवरता. हे आतां फारिझ्यो दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता ते जेजूक कोसाक लावंक प्रयत्न करतात. अशें प्रश्न करता की ताच्यान कांयच करूंक जायना, ताका फारावन दवरतले म्हणून. पूण जेजू तो जावन आसा जाणवाय देवाची, पूण तो तांकां कितें सांगता, देवान तशें करूंकूच ना. तुमी असले म्हणून तुमकां मोइजेसान रजा दिली, कित्याक ना जाल्यार तुमी तुमच्या बायलेक मारून उडयतल्यात. तो तिका डिवोर्स दिलो जाल्यार तिका दोशीन दवरली जाल्यार. पूण कित्याक लागून? एकाच कारण, अविश्वासी आसत जाल्यार अशें म्हणून सांगलां. पूण दुसऱ्या कारणाक लागून न्हय. म्हणटच ही कृपा भयणीनो आनी भावनो एका एकवटान रावच्याक, हो एकवट फकत देव एका साक्रामेंतांतल्यान घडोवन हाडटा, म्हणजे ताचे सोबेन तो घडोवन येता. ह्या कारणाक लागून बायल ओ दादलो ताणेन जेजूक एकवटान रावंक जाय, तेन्नाच की तांच्यान आपल्या एकवटांत रावंक जाता. पूण केन्ना केन्ना तशें जायना, कित्याक एक वो दोग जाणां आपल्यापणानूच जियेतात आनी ते तशें जालें म्हणटच मागीर तांकां सुटका सोडवण मेळना, ती मागीर तशींच मोत्तलीं. पूण देव आमी पयल्या वाचपान पळयलां ते प्रमाणे आमकां तरी पूण समजून घेतलो, बक्षितलो. आतां आनी एक थंयसर मुद्दो जोडलेलो आसा. जे कोण आपूण देवाक ओपून दितात, आपलें जिवीत कुरपेन बरोवन देवाचे स्वाधीन करून जेजू सोबेन जियेतात, ते स्वर्गीय राज्या पासत इजडे जालेले आसात. म्हणजे ते आपलें जिवीत देवा बरोबर सादतात. थोड्या जाणांक केलेले आसत तशें मुद्दम करून, आनी थोडे जाण तशें जल्मल्ले आसात. पूण हे भाशेन सांगता. आतां हें आमी कशें समजुया? आमी सगळ्यांनी आमचें जिवीत कोणा पासून भेटोवंक जाय? कित्याक लागून देवा पासत? आमी म्हणटले देवा पासत, पूण कित्याक लागून देवा पासत? कित्याक देवान आमकां आपल्या पासत केल्लीं आसा. आमी दुसऱ्या मदें देव सोदता, पूण दुसऱ्यांक देवा सारकीं जिवंक जायना, देवा भाशेन आमचो मोग करूंक जायना. आनी हें पळोवन सुद्दां आमी समजना. आमी तांचे कडेन वळोवंक जायना, फकत देवा कडेन वळोवंक जाता. आनी देवूच आमकां देवपण दिवंक शकता, देवाचो मोग दिवंक शकता, दुसऱ्यांक जायना. ताका लागून देवाचो आमी पयलो वयलो मोग करूंक जाय, आनी मागीर देवाचे गोठायेन आमी दुसऱ्यांचो करूंक लागतले. कित्याक ते परी देव आमचें सगळें वावुरतलो आनी ताचो मोग दुसऱ्यांक दितलो, जरी पर्यंत तीं तर सारकीं जियेना जाल्यारूय. आनी हे आयच्या सांताच्या जिवितान आमी पळयलां. पूण सगळे सांत भक्त तशेंच प्रत्येक वेळार तेच भाशेन आपलें जिवीत देवा बरोबर एकवटान सादतात आनी नमुने जातात. तर ह्या वेळार आमी मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे कडेन मागया, आमचें जिवीत सायबीण माय उदेशी उदीक आनी उदीक कुरपेन बरोवन देवाचे येवजणे प्रमाणे जेजू सोबेन जिवंक ती आमकां कृपा मेळ्ळ्या प्रमाणे. सगळीं जाणां हात जोडया, उंटयेन दवरया, दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारान आमी जेजूक एकवटान रावया. तो आमकां एकवटान आसा, पूण आमी तो ताका एकवटान रावत जाल्यार तो आमकां भितरल्यान स्वतंत्र करतलो. हिंचीच वस्त आमकां आपल्या ताब्यांत करची ना, ताचे आमी गुलाम जावचे ना, पूण जेजूचे गुलाम जावन खरे मोगाचे गुलाम जातले हांव. आनी मोगाची उतरां कोन्यो चाल ताका लागून आमचें सगळें घडोवंक लागतल्यो आनी दुसऱ्यांक हो अणभव घडटलो. त्या परी आमचेंय जिवीत सांताचें जिवीत जावंक लागतलें. ही कृपा देवान आमकां दिलेली आसा. हे कृपेन उदीक वाडच्याक आमचेच पासत न्हय, पूण सगल्या आमच्या भावा भयणी घरच्या पासत आनी हेरां पासत आमी मागया. चड करून ह्या दिसांनी हे वायरस जें उप्रासलेलें आसा संवसारांत, तें आमकां सगल्या जाणांक भिरांतीन बुडोवन दवरीत आसा. कितें जातलें म्हूण कोणाकूच कळना, पूण जाणा आमी केन्ना ना केन्ना आमकां तें जातलें म्हणून. पूण आदी फुडेंच आमी जेजूचे गोठायेन रावया आनी तो आमकां निवारतलो आनी दुसऱ्यांकूय निवारच्याक आमी हे मागणी करया.
सोर पोदेदार आनी काकलूत सारा देवा तुझ्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतऱ्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक एक पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. Page number 44, C37. तुझ्या मोवितल्या मुखार बाबा एकूचोंडो तोवो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उंड्या भितर लिपतात कोण्यो तशी जेजू म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं बापा आमची देणी तुका भेटयतना खालतेपणी आमी मागता भाग्यवंत मॅक्सिमिलियन मारियाची देख घेवन आमचेच जिविताचें समर्पण दिसपोटीं करूंक आमकां आदार दी तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व कालीन सर्व तायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मॅक्सिमिलियन मारिया तुज्या रक्ता साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन पोरजोळायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची
तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाढताचो गोड पोरगोटुया. Sumia Jesu tuce morona biso moronda, tuce poloci von morami porgota, tuce eniam ami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुजे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. जेजू जो आमचे भितर जियेता तो आमचे सवें हे मागणें आपल्या बापायक म्हणटा. कित्याक जेजू आमचे सवें जिवंत आसा आनी आमी ताका लागून जिवंत आसा. तर वो एकवट जो ताणें आमचे सवें घडून हाडलेलो आसा तो आमी घट करया आनी सगल्या जाणांक आमच्या काळजांत धरून जेजूक एकवटून आतां म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं जेजूक आमी ओत्मीकपणी स्विकारूंक हे मागणे म्हणून ताका आमचे काळजांत घेवया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हांव सगळ्या वस्तू परस ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन Page number 61, D27. Moja deva tu sorboro rosnar mozo doni goro soglea kalzan mismo so have so dance coro favor deva tuja moga glagda kalis moche tu kadita deva tuja moga glagda गे धोन्या म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया सुम्या जेजू तुज्या कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय जशें भाग्योंत मॅक्समिलियन मारयेचें काळीज ह्या पवित्र जेवणां प्रिती मोगाच्या उज्यान पेटलें तशेंच आमचीं काळजां त्याच मोगान पेटोवन वचूं हें आमी तुज्या नांवान तुजे लागीं मागता जेजू जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक भयणीनो आनी भावनो आमी देवाक कारकां दिवया कित्याक ताणें आमकां ह्या मिसांतल्यान आयच्या दिसा खूब दिलेलें आसा शुक्राराच्या दिसा आमी ताच्या भोव पवित्र काळजाची भक्ती कोत्ता आनी तो आमकां ताच्या मोगान ओदीक आनी ओदीक ओडून घेता आनी आमकांय आमचें जिवीत ताका एकवटोन जियेलेलें जाय तर हो आशिर्वाद आमचेर सुबां पडूं सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा जे हांगसर वावुरतात हे मीस तुमच्या फुडें हाडच्याक आनी आमकां सगळ्या जाणांक जेजूच्या मोगान भरच्याक सर्वेस्वर तुमचें सवें आसूं आनी सोर पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वळकार Page number 88, F5. देवान आमचेर आशिर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळून तुमचेर आपले मोगामोल फागून संतोष आनी शांती आमकां दिवं देवान आमचेर आशिर्वाद घालून आपल्या